सुरवातेक गायन गाऊया A11 देवा तू आमचो उरोम पेज 5 A11 पेज 5. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. मागीर मोगाशिव कार्य मिसाक आयज नादिया मिनेजीसी आमचे भयणी पासून हे मिसान थंय मागता. तशेंच आपलो वाडदीस समारंभ आमचो भाव संतान फेर्नांदीस 50th बर्थडे समारंभ लॉरेन्स फेर्नांदीस आनी वेडिंग एनिवर्सरी एडवर्ड आनी मॅरिलीन फेर्नांदीस तांचे पासत आमी मागतना आयज सायबिणमांची भेट स्विकारतात. सांतिस्म वाड्यांत इनास काझमीर विएगस, नायरले मोरोड कॉज्मा फेर्नांदीस, अमराल वाडो लीना फेर्नांदीस, व्हडलेंबाट 1 आंतोनियो आल्मेida, केरांत सिडनी ब्रिटो, पियाले मोरोड आगुस्तीन फेर्नांदीस तांचे पासून मागतना फाल्यां आमची गोंयांत एक व्हडलो दीस पाग्योन फ्रांसीस शावियराच्या रेलिकेची दोबाजीक उक्तावणी एक्सपोजिशनाची फाल्यां 9:30 वरांचे मिसार जातली. तेच भाशेन मागुया हो एक आमकां उत्मीक अनुभव फावो जावं. प्रत्येक 10 वर्सांनी भाग्यवन फ्रांसीस शावियराच्या रेलिकेच्यो दोबाजीक दाखोवन जाता. 10 वर्सां मदें जायतो लोक मरून गेला. फुडल्या 10 वर्सांनी आमी आसतल्या हांव ना कोणाक खबर आसना. मागुया भाग्यवन फ्रांसीस शावियराच्या मजतीन आमचो एक एकल्याचो बाबाट घोट जावं आनी ताचे भाशेन आमी पुरगुटणार जावं. ही चिंतना मनान धरून बरे भाशेन ह्या मिसा भेटेंत वांटून घेवंक तयार जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बडी भावनो हे पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटून घेवंक आमी तयार जावं. काळीज मनान आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं मोगशुणे मागुया. हांव पातकी सर्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सदांच सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रुचणार आनी धोनी. तुज्या असल्या दुनियाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. दिसान दीस तुवें आमकां दिल्ले गुणांचो बरो उपयोग करूं आनी शासनाच्या जिविताचो संतोश आमकां मेळो सको. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एक कोणाक जी येतान राजवट चलयता शासनाच्या ससनांक. आमेन. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें सुवावान म्हज्या दर्शनांत अशें पळयलें. स्वर्गाचें दार उक्तें जालें आनी तुरतुरे सारको सोडवतलो जो तालो हांवें आदीं आयकलो. ताणें म्हाका सांगलें, हांगासर वयर ये आनी फुडाराक कितें घडटलें तें हांव तुका दाखयतलों. रोखडोच म्हजेर ओतम्याचो भार आयलो. थंय स्वर्गार एक सिंहासन आसलें आनी ताचेर कोण एकलो बसलोलो. ताचें मुखामोळ एका जिगजिगीत माणका परी आनी एका तांबड्या मोतया वरी झगझगतालें. सदरे भोंवती माणका सारकें लोकलोकीत एक दोंदुबाल आसलें. ह्या शिवासना भोंवती 24 सदऱ्यो आसल्यो आनी तांचेर धवें न्हेसलोलें आनी तकलेर भांगाराचें मुकूट घालून बसलोले 24 जाणटे आसले. शिवासनांतावन भायर सरतालीं झगलावणी आनी गडगड्याचो आवाज. शिवासना मुखार 7 पेटलोले दिवे जळटाले. ते देवाचे 7 ओतमे. सदरे मुखार सुर्याकांता इतलो धवो कोंचेचो सोमदीर कसो आसलो. सदरेच्या माजार आनी भोंवती फाटल्यान आनी फुडल्यान जायत्या दोळ्यांचे 4 जिव्यो रचना आसल्यो. पयली रचना एक शिवो कसो दिसतालो, दुसरी एक पाडकुलो कसो, तिसऱ्याक एक मनशाचें तोंड आसलें आनी चवथी रचना एके उक्ते गोणी वरी दिसताली. 4 जिव्या रचनांक एक एकल्याक 6 पाकोटे आसले आनी तांकां सरभोंवती भायल्यान आनी भितरल्यान खूब दोळे आसले. दीस आनी रात थांबनासतना त्यो रचना गायताल्यो, पवित्र 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 सर्वेस्पर देव सोर पदवेदार, तो आसलो, तो आसा आनी तो येवचो आसा. जितले फावटी त्यो रचना सदरेर बसला आनी सदां सर्वता जियेता ताका मोहिमेची, स्तुतीची आनी दिनवासनेची गितां गायताल्यो. तितले फावटी 24 जाणटे सदरेर बसल्या. तांच्या पांयां पडटाले आनी सदां सर्वता जियेता ताची पोरजा करताले, पुजा करताले. आपले मुकूट सदरे मुखार उडोवन ते म्हणटाले, आमच्या सर्वेस्परा देवा, तुका फावो स्तुती, पदवी आनी महिमा, कारण सगल्यो वस्तू रचल्याय तुवें आनी नासलें तितलें
तुजे कुशे वरवीं जल्माक आयलां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं. म्हणुया, पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाचे पदवेन बांदलोलें मोळो पळयोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब, पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं. देवाची व्हडली व्हडती कर्तृत्वां नियाळून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची सोर नाशिल्ली महिमा समरून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब, पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं. शिंगां गाजोवन विणे किनोरियो वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. घुमट धरून कुशालकायेन बुरकटून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब, पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं. स्वतात धरून वेणू वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सणसणीत तिणतिणीत काणसाळ्यांचेर सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब, पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Survespora, 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 हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचात, तोखतात तसलीं फळां दिवची म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. Survespora, 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 सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून शिसांक एक ओपार सांगली, कित्याक तो जेरुजाल्याक लागीं पावलोलो. देवाच्या राज्याची बेगीनूच दाखोवणी जातली म्हूण ते समजताले. ती ओपार अशी, कोण एक उंच कुडयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देशांत गेलो. आपल्या 10 चाकरांक आपोवन हाडून ताणें तांकां 10 भांगराचे नाणे वांटून दिले आनी म्हळें, हांव परतून येसर हाचेर वेपार धंदो करात. ताचे गांव भाव ताका जोळटाले आनी ताच्या फाटल्यान ताणें निरोपी धाडून अशें सांगलें, आनी आमचें राज चलयलेलें आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी जे चाकरांक ताणें दुडू दिलेले तांतले जण एकल्यान कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो तें पळोवंक ताणें तांकां आपोवंक लायले. पयल्यान येवन म्हळें, सायबा, तुज्या भांगराच्या नाण्यांत आनीक 10 नाणे हांवें जोडले. दुनयान जबाब दिलो, शाब्बास बरे चाकरा, इल्लेचे वस्तूंनी तूं विस्वासी जालो देखून तूं 10 शारांचो अधिकारी जातलो. दुसऱ्या चाकरान येवन म्हळें, दुनिया, तुज्या भांगराच्या नाण्यांत आनीक 5 भांगराचे नाणे हांवें जोडले. आनी हाकाय ताणें सांगलें, आनी तूं 5 शारांचो अधिकारी जा. मागीर आनीक एकल्यान येवन म्हळें, दुनिया, तुज्या भांगराचो नाणो हो पळय आसा, रुमाळांत घालून हांवें तो दवरलो.
म्हाका तुजी भिरांत दिसली, कित्याक तूं खोर मनीस, तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलताय आनी तुवें वोपूंक नाय थंय तूं लुंवताय. ताणें जाप दिली, आरे नोश्ट्या चाकरा, तुज्याच तोंडान तुजी नीत तूं करताय. हांव खोर मनीस, हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलतां आनी हांवें वोपूंक ना तें हांव लुंवतां म्हूण तूं जर जाणो आसलोय, तशें जाल्यार म्हजें दुडू तुवें सावकाराच्या हातांत कित्याक घालें नाय? परत येवन कलंतरा सयत तो हांव घेतलो आसलो. आनी तुवें आसलेल्यान ताणें सांगलें, हाची कडचो एक नाणो काडून घेयात आनी 10 नाणे आसात ताका दियात. आनी ताणें म्हळें, दुनिया ताचे लागीं 10 नाणीं आसात न्हू, तर हांव तुमकां सांगतां, जे कोणा लागीं आसा ताका आनीक ओगळें दितलें, आनी जे कोणा लागीं ना ताचे लागीं आसा तेंय काण घेतलें. आनी आपणाचेर हांवें राज चलयलेलें नाका आसलेल्या सगळे म्हजे दुस्मानाक आंगासूर हाडात आनी म्हज्या दोळ्या मुखार तांकां तांचो जीव काडात. आनी अशें उलयले उपरांत जेजू हेरां आदीं जेरुजाल्याची वाटेक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज महाराष्ट्रांत व मुंबयत एलिसांवां 288 उमेदवारांची आज वेंचणूक जातली. 288 MLAs for Maharashtra Assembly. एक लोगो काढलो ताणें, एक साथ है तो सेफ है. आमी एकटे आसत जाल्यार आमी सेफ. आयज शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा मिस्टर कीप इट सेफ. एक भांगराचो नाणो दिलोलो एका चाकरा, सगल्यांक दिल्ले 10 जाणांक. तांतलो मदलो एकलो आसलो मिस्टर कीप इट सेफ, राखून दवर, आनीक आनी कोणाचोच गोडबोड नाका. तो जाणो आसलो आपलो दोनी हेतूच एकावंट घेतलो म्हूण. आनी तो कितें करता, लेट मी बी मिस्टर कीप इट सेफ म्हूण घे सांबाळून दवरता. भांगराचो नाणो रुमाळान बांदता आनी पुरून दवरता. पुरून दवरता आपल्या दुनियाचो भांगराचो नाणो. आनी दोनी येता तेन्ना जेन्ना तो एकावंट मागता, मिस्टर कीप इट सेफ खुशाल जाता. आतां भानगडी गेली, तुगेलो भांगराचो नाणो तूं घे जालें काबार, म्हजें काम जालें. आनी रावता आपल्याचो दोनी म्हणटलो म्हूण, ओके फायन, तुवें म्हजो भांगराचो नाणो बरे भशेन दवरला. ना, तातूंत दोनी ताका म्हणटा, आरे नोश्ट्या चाकरा म्हणटा, यू लेझी सर्वंट. नोश्ट्या म्हणटा, स्टील वर्स. कित्याक ताणें हो भांगराचो नाणो दिता आसतना सांगलेलें, हांव पोत्तून येसूर हाचेर वेपार धंदो करात. तांकां सांगूं ना जमनींत घालून लिपोवन दवरात, सांगूं ना. ह्या भांगराचे नाण्याचेर हांव येसूर वेपार धंदो करात. ह्या चाकरान बुडी तें सारकें आयकूंक ना आनी तो वेपार धंदो करून भियेलो. हेरांनी रिस्क घेतलो
आनी वेपार धंदो केलो. एकल्यान एका नाण्यांचे 10 नाणे केले, दुसऱ्यान एका नाण्याचे 5 नाणे केले. आनी तांकां दोनी म्हणटा, वेल डन गूड अँड फेथफूल सर्वंट. बरें केलें. भाव-भयणीनो, आयज आमी घरा वयता आसतना थोडे फावटी आमचो एटिट्यूड जाता, कीप इट सेफ. कीप इट सेफ मिस्टर. ना, देवान आमकां जायते जायते गूण दिल्यात. आमी धाकटुलीं भुरगीं कशीं जल्मले तेन्ना देवान आमकां खूब देणांनी भरून संवसारांत धाडल्या. एक एकल्याक कसलो तरी गूण दिला आनी त्या गुणांतल्यान आनीक गूण आपणावंक आमकां ताकद, बळ, जाणवाय, उर्बा सगळें दिलां. वी कम into this world like a small parcel. एक बॉक्स कहें आमकां कोणे तरी गिफ्ट दिलो, आमी कितें करता, ताका एक पयलें बॅग आसता, तें बॅग काडटा, तो गिफ्ट काडटा आनी तो गिफ्ट मागीर उगडटा. थोडे फावटी रेस्टलेस जाता, बेगीनूच उगडटा, गिफ्ट पेपर भायर उडयता. थोडे गिफ्ट पेपर दिल्यान बरे भशेन सांबाळटात, सेलो टेप काडटात, बरे भशेन सांबाळटात. तितून म्हजें भितर आनीक एक आसता, जाय ते बॉक्स उगडलें, त्या बॉक्साक आनी कितें भितर रॅप आसता. आमचें जिवीत हे भाशेन भाव-भयणीनो, देवान आमकां बेश्टी धाडूंक ना. आपल्याचें व्हडलें दान, गिफ्ट आमी एक एकलो. आनी एज वी ग्रो अप, वी अनफोल्ड these gift papers in us with the use of our talents, qualities, gifts God has given us. आनी ताचो बरो उपयोग करूंक आमकां एक एकल्याक आपुयल्यान कोणाकूच गूड फॉर नथींग, युजलेस कशीं धाडूंक ना. पूण थोडे फावटी आमीच म्हणटा आय एम गूड फॉर नथींग. आमीच म्हणटा म्हजे लागीं कांय जायना. आमीच म्हणटा म्हजें जिवीत जालें काबार. हांवें तुमकां सांगलां, एका मनशाचे भुरग्यांनी खंय तो मोत्तोच मार्बल घातलो फोंडाचेर, मार्बल घातलो फोंडाचेर आनी बरयलें ताचे बापायचें नांव मिस्टर सो एंड सो. ही डायड when he was 40, but he is buried at 80. तो मेलोलो जेन्ना तो 40 वर्सांचो आसलो आनी ताका आतां पुरला 80 वर्सांचो जालो तेन्ना. मुगे ताणें कितें केलें, भुरग्यांनी ताका पळयलें, when he was 40 he gave up his life. म्हज्या लागीं आतां कांय जायना. आतां तुमी भुरग्यांनो, तुमी चलोवयात तुमचें जिवीत. आय एम गूड फॉर नथींग. And he lived as if he was good for nothing. He would have no initiative. He would have no joy in living. He would not have joy in doing something. So the children wrote on the granite on his grave, he died when he was 40, and he was buried here when he was 80. 40 वर्सां ताच्या जिविताची एके भाशेन फुंक्या गेली. भाव-भयणीनो, आयचे वपार आमकां एक एकल्याक विचारता, देवान आमकां कितले गूण दिल्यात. एम आय ट्रायंग टू बी कीप इट सेफ मिस्टर? वा हांव देवान म्हाका दिल्ले गुणांचेर हांव वेपार करतां आनीक देवाचेच मोहिमेक आद मायोरेम देई ग्लोरियम, देवाचेच मोहिमेक सगळे म्हजे गूण वापरता. देवान म्हाका तरेतरेचे गुणांनी बोल्ला. एक एकल्याक आमकां गूण आसातूच, गूण आसातूच. तातूंतल्यान देवाक मोहिमा दिवंक जाय. कित्याक हांव मरता तेन्ना देवान म्हाका म्हणूंक जाय, वेल डन
good and faithful servant. शाबास बऱ्या चाकरा. काय बरी उतरा कोण म्हणटलो? देव म्हणटलो शाबास बरे चाकरा. इल्लेशे वस्तून तूं विश्वासी जालो देखून ये तुझ्या दुनियाची खुशालकायेंत वांटली. उतरां तुमकां म्हाका आयकूंक मेळून तोच जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो, तोच आमची जोडटी करतलो. हे जोडटेंत आमी विश्वासी आनी शाणी चाकरां मेळून आमकां कृपा मागुया. Betone velar kayon gauya C20 Kalvaratso Yod page 36 C20 page 36. भयणी भावंडी आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सुवेच्या दवाक सर्वेस्पोर मारून घेवं. भोव मोगाळ बापा, आमी तुका भेटी जावचे देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमचे काळजांनी वाडूय आनी दिसान दीस तुवें आमकां दिल्ल्या गुणांचो बरो उपयोग करून सासणाच्या जिविताक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन बासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन बासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बाबरतान ताचें पुनर्जिवंतपण आमी पोरगोडटा. तीर बोरमुशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक आमी अत्रेकता. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. देवा आमचे बापा, तूं भोव पवित्र आनी आम्हा तुज्या भुरग्यांताय तूं भोव मोगाळ. तरेतरेच्या संवसारी आनी आत्मीक गिरेस्तकायेन तुवें आमकां बोल्लें. देखून तुजे ताय आमचें उपकारी मोन दाखोवंक उंडो आनी सोरो
तुजे मुखार आमी हाडटा आनी आमचे देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागता. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुतार जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. अशें तुवें आमकां दिलाय तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतले. आपल्या मोन्नाची आदली राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें दाकां सोऱ्यान बोलोवली कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो आनी ती आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हजे रोगताची कास. नवे आनी सासणी कोरोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोर करूया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जालो, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आतां आमी करता. तुजे मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उगडास करून आमच्या पासत कुर्सार खिळालेली ताची कूड आनी आमच्या पासत कुर्सार वारयलेलें ताचें रगत आमी तुका भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बरोबर आमकांय तुजे वेंगेन घे. तूं आमचो मोग कोत्ताय देखून ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमी आमच्या आदारी बिश्पान सगळे यादनिकी वर्गा कोडे मौनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ. काकुत्सरा बाप्पा आमचे मरून गेल्ले आमचे भाव भयणां तुज्या सासणाच्या सुखान घे. तुजें सर्गीचें सूख तांकां फावो कर म्हूण विस्वासान प्रार्थना. बाप्पा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां हे वेदी भोंवतणी आसलेल्या सगळ्यांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माय सांगता तिचो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून धर्म आमचो आस्कारी भाग्यून मिगे आनी सगळे भक्तां सांगता तुज्या राज्यान आमकां वांटो फावो कर. कश्टान दुखेक सांपडलेल्या समेस्तांची दया कर. देसान देसांनी आसलेल्या सगळ्या आमच्या क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतले सगळे मनशांक तुका ओळखूंक तुजो मोग करूं आनी शांतीन जियोंक तूंच कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयला तोच मोग ओळखून आमी अजाप जाता आनी तुका वाखाणून आमी म्हणटा त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. भयणी भावनो आमचो बाप मोगाचो बाप आनी तो आमकां आपल्या बेसांवांनी आपल्या आशिर्वादान दिसान दीस बरीत आसा. आमचो बाप दयाळ आमचे उंटयेंत तो जाय तें घालता. संवसारी आनी सर्गीची देणी तो आमकां वांटीत आसा. तांचो बरो उपयोग करून आनी शाण्या आनी विस्वासी चाकराची मोजरी आमकांय फाव जावंक जेजून शिकयलेले मागणे म्हणून ताका उलो मारून म्हणुया.
आमचे बाप्पा स्वर्गीय तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिसां, तशी तूं आमची पातकां मागोस, आनी आमकां तांणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे विशय प्रमाणे तिका शांती दी. तोसी कांय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची कत्तल कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची कत्तल कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. ओ जेजू आमचो सुरवंडार आमकां जायतीं जायतीं देणी दिता. कीप इट सेफ मिस्टर न्हय पूण ताचेर वेपार धंदो करून देवाचेच मोहिमेक आमचे गूण आपणूक आमकां आपयता. हे जेजूचे जेवणाचे बोडान ताणें आमकां दिल्ले गूण ताचे मोहिमेक वापरून फुडें सोदतलीं आमी सुभागी. सौम्य तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Chris Prasada Velar Kayan Gauya, D10, Ekats Undiant, page 52. D10, page 52.
प्रार्थुया. प्रितीचे बापा, तुझ्या पुताच्या जेवणात आज तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी तुज्या संस्कारांत आनी तुज्या उतरांत तुवें आमकां पोसलें. तुवें आमकां दिल्ल्या सगळ्या गुणांचो बरो उपयोग करून बऱ्या आनी विस्वासी चाकराची मोजरी स्वर्गराज्यांत आमकां सगळ्यांक फाव जावंक आमी काळजिकायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज मानिवंत पादाग्नेलाची मरणांचो दीस देवाजीक परब. आमी देवा लागीं मागुया खतखत्यान पादाग्नेलाक बेगीनूच भाग्यवंतपणाचो मान फाव जावं अशें स्वर्गराज्यांत आनीक एक आमकां गोंयकारांक आस्कारी फाव जावं. तुमी सगळीं आज बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक हाजीर जाली देखून सगळ्यांक देव बरें करूं आनी पादाग्नेलाचे मजतीन तुमचेर भरपूर आशिर्वाद पळोवं. भयणी भावनो, डिसेंबराचे 2 आमचे इगोर्जे लागीं पोरगुटणार हो ऑपरेटा ऑन द लायफ ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर दाखयता आमी. आमची इगोर्ज विचून काडली. हे शोज फकत 9 कोडें झेवियर्स कॉलेज सोडून 8 फिरगोजूच विचून काडली आनी तितली आमची एक फिरगोज हो शो ऑपरेटा. तातूंत 180 आर्टिस्ट आहात आनीक म्युजिशियन्स आनीक तांकां जाय जाता तितल्या लोकांक तातूंत वांटो घेतलेलो आनी आमी होस्ट म्हणटच सगळ्याची अरेंजमेंट आमी करूंक जाय. म्हणजे वी वील नीड लॉट ऑफ वॉलंटियर्स. आमचे यूथ आनी आमी PPC एक्स PPC सगळीं आमी फुडें सरुया. दुसऱ्या गांवची येतलीं हांगा पळोवपाक. 2000 उदीक आमी कोदेलां घालतल्या. म्हणटच जायतो वावर आसा. आमी फुडें सरुया. पयलीं सुवातेर आमचें आजीरपण दुसऱ्यांकूय आमच्या गोंयच्यांक आपोवया. सगळीं आमी एकठांय जावन हो पोरगुटणार ऑपरेटा भाग्यवंत फ्रांसीस झेवियराच्या जिविता वयर आमी पळयलो आनी करूंक आमकां जायते वॉलंटियर्स जाय जातले दुसऱ्यांक आपोवपाक. आमकां जाय जातलो दुडवांचो आदार. भोव करून उदक वांटेल्यांक भोव करून वॉलंटियर्स आहात, एक्टर्स आहात. 180 आर्टिस्ट. तांकां च्या पाणीची वेवस्था, तांकां जेवणाची वेवस्था, तांकां उदकाची वेवस्था हें सगळें आसा. म्हणटच आमी फुडें सरुया. एनीबडी विशींग टू गिव डोनेट समथींग लायक वॉटर ऑर च्या पाणी तांकां तुमी फुडें सरची. आनी ऑफिसान हो आमचो बाब युरीक आसा. आमी बाराबोर करुया. पांचवीकाराचेंच काम न्हय तें, थोड्यांचेंच न्हय, सगळ्यांचें. बरें जालें जाल्यार तालिगांव बरें जालें म्हणटले हो पोरगुटणार शो. पयस सान येतात. मडगांवां, काणकोण सगळे वाठारांतले. म्हणटच आमी पयलीं चुकय नासतना येवया आमच्या गोंयच्यांक घेवन. जुस्त 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. 7:30 आनीक 10 म्हळ्यार सोंपतलो. थोडो मदें ब्रेक आसतलो आनी 10 सोंपतलो. म्हणटच तुमी सगळीं ताची वांटेकार जावं हांव खेरीत भाशेन मागतां. आनी जाता ते भाशेन आमचें आजीरपण दाखोवया आनी तांकां दिवया. वी कॅन बी वॉलंटियर्स. वी वील नीड लॉट ऑफ वॉलंटियर्स. आमचो बाब युरीक तुमकां सांगतलो. volunteers to welcome people coming from different parts, sisters, priests, सगळे येतले. आमी तांकां जाता तितल्यांक आमंत्रण दितले. तुमी तुमच्या गोंयच्यांक दुसऱ्यांकूय सांगात. आनी हो दीस 2 तारीख हांवें विचून काडलो. हे 3 तारीख हॉलिडे आहा. आमकां लेट जालें जाल्यार पूण 10 जावच्या आदीं हो शो सोंपतलो. देर वील बी नो स्पीचीस, नथींग. आमी प्युअरली हो पोरगुटणार प्ले ऑपरेटा पळयतलो. म्हणटच उपकार मागता सगळीं येवया. कोणेच घरा रावचें ना.
सगळीं येवया आनीक हो बाग्योन फ्रांसिस्काच्या जिविता वयर संगितांतल्यान आनीक एक्टिंगांतल्यान हो ऑपरेटा आमी पळोवया. ताची नामणी तुमी आयकुले जातली, हांगा थंय जाला तेन्ना सगल्यांक तो आवडला. म्हणटच आमी सगळीं येवया. फाल्यां बाग्योन फ्रांसीस शेवेराचे रेलिकेची दाखो सुरू जाता. 9:30 वरांचेर मीस आनी ह्या मिसा उपरांत पुरसांव काडून ताची रेलीक घेवन बाजिलिकेंतान आमी सेंट कॅथेड्रलांत वेतले. फाल्यां सांजेतान होमो सुरू जातलो 3:30 वरांचेर. सकाळीं आसचो ना. सकाळीं फकत पाद्री माद्री जी पुरसांवांत बांटो घेतात तांकां सोयीक मेळटलो. म्हणटच फाल्यां दोबाजीक उक्तावणीचें मीस जातलें बाजिलिकेंत आनी मागीर आमी वेतले. बाजिलिकेंत कोणाकूच भितर सरूंक मेळचें ना. म्हणटच कोणाक पाद्रीक पुऱ्यान मेळचें ना. आनी मागीर सगळीं कॅस्केट दिवन पुरसांवान तो आमी सेंट कॅथेड्रलांत व्हरतले. कोणूय तुमचे मदलो हँडिकॅप आसा वो पिडीत आसा, व्हीलचॅराची गरज आसा वो आपल्याक लागीं व्हीलचॅर आसा पूण कार्ड मेळूंक ना, आमकां येवन सांगचें. आमी तुमकां जाता तितली सवलत दितले. बो करून व्हीलचॅराची गरज आसा दुबाव भियेनाकात, आंग काडिनाकात. आमी जाता तितली तुमकां तेंको दितले. थंय बरे भाशेन बाग्योन फ्रांसीस शेवेराचे रेलिकेची तुमी वेनरेशन होमोन घेवपाक पाव. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमच्या गुणांचो बरो उपयोग करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटा गायन गावया U16 पादाग्नेल आमच्या इश्टा पेज 239. U16 पेज 239. Uza